17 आमकां 1500 वाडलेले, तेच्या उपरांत कांयच ना आनी कंटिन्युअस फॉलोअप आसा. आतां ह्या सीएमा कडेन आमचे 14 अपॉइंटमेंट जाले, 14 अपॉइंटमेंट, तितूंतले 6 अपॉइंटमेंट वीथ मिनिस्टर जाले गोविंद गावडे बरोबर. तेणें प्रयत्न केलो पूण हो जो कळना. बरें, पयलीं आमचें हें सोशल वेलफेअरान आशिल्लें, मागीर सोशल वेलफेअरांतलें आमकां ट्रायबलान मेळ्ळें, ट्रायबलांतले आमकां पर्रीकरान एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हे त्रास करपाक. आतां ट्रायबलान आशिल्ले जाल्यार आमचे सेंटर फंड आसता खंय तरी ते मिनिस्टराक हे करून कन्वीन्स करून आमी करूंक शकताले, तेवूय ना. हेंच्यांनी आपल्या कडेन खातें घेतलां आनी आमकां सामकेंच धरून गंधाची गाडी केल्या. आनी दुसरें कशें न्ही, हे हांकां ते इतलें हायर एंड फायर पॉलिसी एक म्हणजे यूज जाता. फाल्यां सकाळीं तूं तें मरे टॉयलेट साफ करना मरे, चल घरा गार्डनान कोणाचें पर्सनल नुस्तें पावयना घरा, चल घरा तूं. हे मॅनेजमेंट क्लासी साफ करिना, तूं रिजायन दिता तें वचपाचें घरा. आता पिऊन आसा ते म्हज्या पांयार पांय उडोवन 40-45,000 रुपया पगार घेता आनी गेले जर तूं करिना जाल्यार चल म्हणटा. हॉरिबल सिच्युएशन आसा सर. बालवेज स्टाफाचें सामकें म्हणजे सामकें हॉरिबल सिच्युएशन आसा. तुम्ही आता हे म्हणजे 1% सुद्दां गजाली आयकना आनी अश्यो कितल्योश्योच गजाली आसा म्हणजे आमकां हे सांगतना सुद्दां दोळ्यान दूख येता. सामकी हॉरिबल परिस्थिती आनी ही हेका आयजूच कितें तरी जावपूच जाय म्हणजे ह्या सिच्युएशन. आनी हे आतां कशें फायनल आमी कितें डिसिजन घेतला आतां, अदरवायज ऑल्सो तांकां जॉब सेक्युरिटी ना, कांयच ना. आतां बरो न्ही, आतां कितें तर हे डिसिजन आमचें ठरलां जनरल बॉडी. आमी हांगाचे हालचे ना, भुरग्यांनी म्हटलं आतां हालचेच ना. आमकां जो पर्यंत सर्क्युलर We want justice. We want justice. We want justice. आम्ही हांगाच्यान हालचे ना. कशेंच हालचे ना आमी. आजच्या सर्क्युलर काढून ते आमकां संडेचे पटीन बरें आमच्या युनियनाकूय येवना ते. युनियनान धाडा न्ही तुमी. आमी युनियनान तुका ऑफिशियल लेटर केला. लेटराची काय रिप्लाय 30 तारखेक इन्वर्ट केला लेटर. 30 जुनाक लेटर दिया कॉपी दी. इतकं वर्ष काम केलं म्हणून काढला सामके सिन्सियर काम केलं 30 जाणांक काढलं काम केलं लागना काय लागना आणि विचारपाक गेले न्हू विचारपाक गेले सांगता ते इंटरव्यू आपयले गेले आगामी काम कित्याक काडले तांचे इंटरव्यू बंद जाले. 11 वर्सां काम केला दिसते दोगां गेले 1 वर्स काम केलं म्हणून काडटा हांव कितें म्हणटा आवर्स पयलीं तुमकां इंटरव्यू लागना तुमी कॉन्ट्रॅक्ट चालू दवरलो ताचो पयलो अमक्या टायमार या कामाला 1 तारखेर तुमच्या भितर धाडा त्या आनी जशे 10 वर्स लागले तुमी इंटरव्यू लागता पयलीं विचार बरं मॅनेजर सांगता फादर सांगता तुमी कॉन्ट्रॅक्ट वाचिल्लो काय म्हणून तुमी सकल व्हरच्या एवरी इयर तुमी कॉन्ट्रॅक्ट जावपाक जाय म्हणून इतले वर्स फाटीं कित्याक कॉन्ट्रॅक्ट जालो बरें जालें न्हू ते ड्रायव्हर काम करून येयली 1 वर्स सर्वीस दिल्या नाकाना त्रास केला ना काय केला ना काय विचारला पयलीं 1 वर्स काम केलं म्हणजे गेलतो गेम भरतो सकाळी आता गेला ना तो गेला आता गेला दास आयला दास आयला आणि एक असल्याने एनी स्कूल आहे का नॉर्मल आता तितके बरें जाले आनी तितके बाकीची खुबशी स्कुलां हय हय एक म्हाका पासून इंटरनल न्यूज गावले आनी खुबशी स्कुलांक अजून पर्यंत मेळोंक ना एड्युकेशन डिपार्टमेंटूच येवना म्हणून म्हाका हे न्यूज हांवें इन्क्वायरी केली की जाणां पेमेंट येवना म्हणून इन्क्वायरी केली तेन्ना मागीर पळयत जाल्यार ते एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचे थ्रू येवना म्हणून
पावसाक रावना का भितर आमरे ह्या असेंब्लीक हें घातलां रेजोल्युशन घातलां कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचें म्हणजे पळय तुमचोच इशू आसा तशें ना की बाकी सगळ्यांचे मॅडम जाणा मॅडमूच कितले इश्यूज हँडल करता सगळ्यांक कॉन्ट्रॅक्ट आनी आजून मेरेन पर्रीकरान तेन्ना प्रॉमीस केल्ली पयले फावट CM जाल्लो तेन्ना 6 म्हयन्यान पॉलिसी करता कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक आजून मेरेन जाल्ली ना लोक बाई करून पांयां पडून लोकांचें जीवन सोंपलें बाईन आपल्या पुतांक करोडांनी संपत्ती दवरल्या फॅक्टरी दवरला सगळें दवरला आनी आमी बाईचो फोटवाक हार घालूंक आनी उजवाती दाखोवपाक आनी समाधीर नाक तेकोवपाकूच उरले सारकें मरे आमी आतां तेका लागून आजून मेरेन कोणेच आतां आमचो आमदार न्यू आमकांय भुरगे म्हणटात भुरगे कितें करतले गेल्या असेंब्लीक शेत जमनीक लागून आमी रेजोल्युशन घातलें आतां ह्या असेंब्लीक विदेशाचें हें आसा पयलें आमचें फर्स्ट आसा तें कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचें कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ म्हणजे भितर तुमी येयले भितर रेगुलरायजेशन भितर सॅलरी भितर तेंचे जॉब सेक्युरिटी सगळें तुमचें कितें जाय पळय मागण्या तें सगळें आमी भितर मांडटले तशेंच बाकीच्यांचें आसा बाकीचे स्टाफ आसा आतां तुमी मॅडम सांगता GS तेंचे आसा सेक्युरिटी गार्ड्स आसता होमगार्ड आहा हे खूब जाण आसात सो हेंचे जॉब सेक्युरिटीक लागून आमी रेजोल्युशन कितें म्हणटा की जर हे MLAंक सगळ्यांक बाकीचे जे 39 आहा तांकां खरेंच पडला गोंयकारांचे आनी लोकांचे कामगारांचे जाल्यार तेंच्यांनी ते पास करपाक जाय फर्स्ट असेंब्ली कित्याक आहा कायदे पास करपाक आतां CM कसो सांगता की आमकां ते कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ ते मॅनेजमेंटाचे आमी काय करपाचें तशें कांय नासता सगळें पॉलिसीचेर आसता जर तूं रातोरात तुमकां जाय तशें जमनी कन्वर्ट करपाक जर कायदो करपाक शकतात तुमी शेताच्यो सेटलमेंट करपाक शकता दोंगराचेर दोंगर आहा तो दोंगर ना म्हणून सांगपाक शकता जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आहा तांकां रेगुलर करपाक कित्याक जायना सगळें जाता आनी एक लक्षांत दवरा सरकार कितें म्हणटा आपल्या कडेन पयसो ना म्हणून आयज व्हडले रिपोर्ट्स आसा आतां कॅग रिपोर्ट येता मॅडमीक खबर आसतलो कॅग रिपोर्टान 2021-22 कॅग रिपोर्टान कितें सांगलां सरकारान बजेट केल्लो 22,000 करोडाचो यूज कितलो उरलो कितलो 7,000 करोड उरलो कितलो 7,000 करोड आतां तुमकां सगळ्यांक जर सॅलरी सारकी दिली आतां जर वाडोवन दिली आतां तुमचो जो टोटल वाडोवन गेलो सरकाराच्या तिजोरीचेर चडांत चड 10 मॅक्झिमम 8 ते 10 करोड रुपया वजन पडटलें फक्त मॅक्झिमम चडांत चड म्हणटा 8 ते 10,000 उरला कितलो सरकाराचो 7,000 करोड अनयूज वर्साक यूज करूंक ना तेंच्यांनी जाल्यार आमकां तुमकां दिवपाक ना आतां पळय धारबांदोडा रोड हाडयला लोकांनी शुगर कॅन तेंची फॅक्टरी 4 वर्सां जालीं बंद आहा तेंच्याय कामगारांक सांगलां तुमी VRS घे की 2 लाख दितले तुमच्या भशेनूच 15 वर्सां 10 वर्सां काम केलां लोकांनी कोण 25 वर्सां कोण रिटायरूय जाला पूण ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा 90 जाण कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा 70 जाण कितें तरी परमनंट आहा तेंकांय सांगलां तुमकां VRS घे आनी तुमी घरा बसा हें पळय हे सरकाराचें धोरण आहा पळय आमी पयलीं सगळ्यांनी चिंतपाक जाय जेन्ना सरकार म्हणटा तो आमच्या खातीर पॉलिसी करपाक हो आमकां नळ आनी उदक दिता आनी हे रस्ते करता जाल्यार रस्ते तुमी जाणा कसले ते आनी ते दाखयता आनी सांगता आपूण व्हडलें काम केलां तें मेन आमकां कशें पिशान काडटा चर्चीक दिलें डोनेशन आमदारान देवळाक दिलें डोनेशन टोर्नामेंटाक दिलें आनी हें करून आमी हॅपी जाता आतां चवथ येतली चवथीक सगळ्यांच्या घरा पोटल्यो पावतले नोकरेच्यो लेटर पावचे ना पोटली घेता आमी हॅपी कित्याक पोटली पावली न्हू आमदारान पोटली हाडली तेजेर स्टिकर मागीर कमळ हात माती गोबर झाडू सगळें आसतलें पूण जॉबाक लागून कोण झगडना तेका लागून आमी पयलींच्यान हें कित्याक म्हणटा आमकां लागून पयलीं पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील पास जावपाक जाय आमचे लायफ गोंयकारांचे पयलीं सालवार सेफ जावपाक जाय आतां सरकार म्हणटा 10,000 भुरग्यांक एप्रेंटीस म्हणून कामाक लायला म्हणजे तुमच्या भशेन परिस्थिती ह्या 10,000 भुरग्यांची करपाचो अप्रमोद जावं सामकें खरें तांकां आतां 8,000 राव म्हणटलो मागीर त्या भुरग्याक सांगतलो ती कंपनी म्हणटली तो भुरगो काम करिना गेट आउट कंपल्शन आसा 10,000 घेवपाक जाय म्हणून खंय बरयला खंयच बरोवंक ना सरकाराच्या भाशणान सगळें बरयलां भाशणान मोपा जॉबूय बरयला भाशणान स्वयंपूर्ण गोंयूय बरयला भाशणान तुमचे बालरथाचे सगळे एम्प्लॉई हॅपी आहा म्हणून तें बरयलां भाशणान सगळें आहा पूण इन रियलिटी कांय ना सो आमच्या कडल्यान जो प्रयत्न आमी करपाक जाय जो एसेंब्लीन तो आमी करतले आनी आमी फर्स्ट आसा जितून हें कित्याक घातलां आमच्या कडेन नॉन स्टॉप एम्प्लॉईज येतात सेक्युरिटी गार्ड येता होमगार्ड येता हे येता आमकां पळोवपाक जायना एक मॅडम उदक हांव आयकतालो भाशण की 10,000 आनी 12,000 कशी भुरग्यांचें कशें जातलें तुमचे फॅमिलीचें कशें जातलें आयज मायग्रंट लेबर जो येता तो 700 रुपया सकयल पांय तो आतां न्हय म्हणटा पात्रांव तूं बस म्हणटा घरा आपूण येना तो बसून रावता पूण येना म्हणजे कितले 21-22,000 तेजो पगार जालो आनी तुमी हांगा मेन म्हटल्यार आनी मॅडमीन तें सांगलें तें एक सारकें की
जेन्ना तुमकां बालरथाक डेली रिक्वायरमेंट आहा जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक ही डेली रिक्वायरमेंट न्हू हे अशी न्हू की एक म्हयन्याक बस चली फुडल्या म्हयन्याक बंद आसतली तिसऱ्या प्रोजेक्ट न्हू तो एक धाकटो एक प्रोजेक्ट न्हू तो कंटिन्युअस काम नेचर ऑफ वर्क कित्याक परमनंट आतां हें आमकां कितें करता नेचर ऑफ वर्क ते टेम्पररी दाखयता आनी आमकां टेम्पररी घालता सो ह्या सगळ्याचेर कितें आहा पळय ते विलेज एसेंब्लीन कितें आहा ते उलयतलो आमचे विशय मांडटले आमच्या सायडीसून इतलेंच सांगता की तुमकां जे लिगली कितें करपाक म्हणजे एसेंब्लीन जें करपाक जाय तेतून आमचो 100% सहभाग आसतलो आमी सदांच तुमच्या वांगडा आसतले एक तुमच्या कडेन एज अ पॉलिटिकल लिडर म्हणून एक पॉलिटिकल लिडर म्हणून न्हू एक तुमच्या भितरलो एक मनीस एक गोंयकार म्हणून तुमकां इतलेंच सांगता की जर सिस्टम ही बदलोंक ना जर आमी ह्या सिस्टमाच्या फाटल्यानूच रावले करोडपतींकूच हाडून निवडून हाडले ते करोडपती तुमच्या घरान तुमच्या भुरग्याक बॅग हाडपाक पयशे आसा काय सँडलां हाडपाक आसा पळय तेणें तो त्रास भोगूंक ना जाल्यार त्या लेवलार पावल्या तांकां ते त्रास कळना आतां सगळ्या आमदारांचे तुमी पयला व्हडले व्हडले बंगल्या आयज आमच्या आमदाराचे तुमी घर वचा तेच्या हॉलान करी जाल्यार तुमकां बसपाकचो जागो नासतलो आमकांय करोडांची ऑफरी आसा आमी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडयला तेचो मिनींग हें न्हू की ते तुमच्या जिवाचेर आमी करोडपती जातले आमचे बंगले बांदतले आनी आमी थंय रावतले मोहलांनी दरबार भरतले पळय तें आमचें हें ना पॉलिसी ना हें तुमी चिंतपाक जाय आयज आमी करोडपती आमदार जो आमच्या जिवाचेर करोडपती जाल्यार तेच्या दारार वचून आमी भीक मागता पूण इलेक्शना टायमाचेर तो आमच्या कडेन भीक मागता तेन्ना आमी राजा आसता म्हणजे आमकां राजा म्हणून तो दाखयता त्या दिसा खानार हात दवरतलो नांवां नडकितलो सगळें आवयच्या पांयां नाक घातलो ती आवय मागीर बाबडी मरता काय हॉस्पिटलान खंय आहा तेका पडलेलें ना आं पडलेलें ना आनी आमची मेमरी शॉर्ट आहा आमी इलेक्शन जालें काय त्या म्हयन्याक आमचेर कितें भायर येता आमी सगळें विचारता मागीर तेच जेंच्यांनी आमकां 5 वर्सां त्रास दिला पळय तेंच्याच वांगडा आमी भोंवतात गोंयान पट्टे घातले गेले हें पयलीं बंद जावपाक जाय हें तुमकां हें जावं पॉलिटिकल लिडर म्हणून आमच्या वांगडा भोंवा म्हणून सांगना कोणा वांगडा भोंवता तुमी विचार करपाक जाय हेंच्यांनी आमकां लागून कितें पॉलिसी केला एसेंब्लीन सगळें जाता तुमकां सांगलां पळय 7,000 करोड यूज करूंक ना ते 7,000 करोडांतले 100 करोडूच जर ह्या भुरग्यांक जर सगळें तुमकां जर हें परमनंट करपाक ना रेग्युलरायज करपाक जर लायल्ले कितें खंय गेल्ले पयशे कितें प्रॉब्लम आसलो आतां पळय कला अकादमी मोडल्या 60 करोडाची कला अकादमी 60 करोड आतां हांगा वयर आमी हें लायलां म्हणटा टायल्स लायला टायल्स लावपाक 60 करोड जाय तुमकां एक इव्हेंट करता तुम्ही 15 करोडाचो 20 करोडाचो आतां काजू फेस्टिवल केलो 5 करोड म्हणले आनी कसलो फेस्टिवल 5 करोड 10 करोड 20 करोड हेतून कितें आतां पब्लिसिटी म्हणजे आमी आनी गोंयकारांक लागून नाजाल्यार गोंयांक लागून काम करता हे तुमी सगळ्यांनी विचार कर आमी फक्त एका डायरेक्शनान पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांनी लक्षान दवरपाक जाय ही पॉलिटिक्स हे राजकारण थोडे लोक म्हणटा म्हाका राजकारण नाका म्हणटा न्हू ही घाण म्हाका नाका पूण ही घाणूच तुमकां लागून पॉलिसी तयार करता हे लक्षान दवरा जो पर्यंत ही क्लीन जायना तो पर्यंत तुमकां लागून पॉलिसी जावपाचें ना ही घाण न्हू ही आमी घाण मनशांक बसयला आनी घाण करपाक लायले आनी आमी पयस रावले ही पॉलिटिक्सान तुमकां उदक कितलें येवपाक जाय उदक कितले रेट आसपाक जाय लायट कशी येवपाक जाय म्हारग आसपाक जाय सवाय आसपाक जाय नोकऱ्यो मेळपाक जाय जमीन आसपाक जाय तुमच्या घरान अन्य टोमाटोचे रेट कितें आसतले काजूचे रेट कितें हें सगळें सरकार थारयता आनी आमी म्हणटात सरकार आमकां नाका आमी सरकारा पासून पळय पॉलिटिक्स नाका आमकां कोणें आमकां विचारलें बाबा हांव नाका रे बाबा म्हाका पॉलिटिक्स नाका अरे तुका पॉलिटिक्स नाका पूण पॉलिसी जाय तूं जगतलो को आयज तुज्या घरान लायट पेट्टा तिका बील कितलें तो कोण थारयता सरकार थारयता काय कोण थारयता आं तुमची आयज पॉलिसी तुमकां पगार वाडोवपाचो काय ना कोण थारयता तुमकां इन्शुरन्स दिवपाचो काय ना कोण थारयता म्हणून तेका लागून तुमी विचार करपाक जाय जेन्ना सरकाराक निवडून हाडटना कोणाकूय मत मारता तेन्ना आमी शॉर्ट टर्म चिंतपाक जायना आतां तुमचो हो आसा आतां 5,000 वाडली जर सॅलरी फुडल्या 5 वर्सांत ते 5,000 व्हॅल्यू आसतलो आसा तुमकां व्हॅल्यू रेट खंय पावल्या म्हारगाय तूं सादो एक सुपर मार्केटान 1,000 रुपयाची नोट गेली काबार ते सुद्दां कांयच घेवच्या नासतना 1,000 रुपया वयता भुरग्यांच्या एज्युकेशनाक तुमच्या भुरग्यांक नोटबूक बॅगां हें तें रेनकोट माती गोबर कितले कितें खर्च ट्युशनाक घालपाक जाय भुरगीं ट्युशनाक वता म्हणटा ट्युशनाक घालपाची परिस्थिती आहा तुमची एक पळय तुमकां एकूच सांगता की तुमी एज अ गोंयकार म्हणून विचार करपाक जाय आनी स्वताच्या जिवनाचो विचार करपाक जाय हे एवरी टायम आमदार नाजाल्यार पॉलिटिकल पार्टी नाजाल्यार कोण तरी राजकारणी वाटयतलो म्हणून जावपाचें ना तुमचे राखणदार तुमी जावपाक जाय आमी फक्त तुमच्या आतां पळय तुमी हांगा बसतले आमी काय तुमच्या वांगडा डेली बसचे ना कोणी भाशणां हांव भाशण दितलो हांव वयतलो त्रास कोणाक हा त्रास तुमकां हा बायल भुरगीं कोणाची थंय भोगता तुमची
आमी आमकां भाशण येवन हांगा पब्लिसिटी करपाक ठोकपाक फाल्यां पेपरार येतली मनोज परब विरेश बोरकार यांचा बालरदन हे सपोर्ट हय कितें समर्थन कितें फायदो आहा भितर एका वर्स हें शॉर्ट टर्म कितें करता तें आमकां लॉंग टर्म पॉलिसी चेंज करपाक जाय एसेंब्लीन आमची कितें आहा ती एसेंब्लीन आमी मांडटले तुमचे मॅडमीन सगळे पॉयंट्स आमी तुजें भाशण आयकलेलें आहा सगळे पॉयंट कितें आहा आनीकूय कितें आहा मॅडमी कडेन आमी उलयतले कित्याक आमचे फुडल्या शुक्रारा पयलें रेजोल्युशन सो फुडल्या शुक्रारा आतां येता ते शुक्रारा आमचे रेजोल्युशन आहा सो त्याच रेजोल्युशनान मॅडमी कडेन उलोवन जें कितें आहा पळय तें आमी सगळें जें तुमचें कितें आहा पळय तें सगळें आसा तशें मांडटलें हें आमी वचन दितात थँक्यू सर थँक्यू बालराज युनियन जिंदाबाद बालराज युनियन जिंदाबाद वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस जिंकलेलं सोडचे ना हा सर आता मनोजान तुमकां सगळ्यांक सांगला ब्रीफ केल्ले आसा जे कशें कितें मॅटर आसा तो आनी हो जो बाल रथाचो विशय आसा हो म्हाकाय विशय खबर आसा की हेच्या पयलीं एसेंब्ली सेशन जावचे पयलीं म्हाका डिस्कशन जाल्लें आनी हांवें तें विधानसभेनूय मांडलेलें आनी तेन्ना सीएमान वचन दिल्लें की आपूण हें वाडयतलो म्हणून मात तें आतां गेलो तो एसेंब्ली सेशन जालो आनी आतां हो एसेंब्ली सेशन म्हणल्यार 1-2 दिसां पयलू ताणें काल हे आउट केल्लें आसा की 1,500 आनी 500 रुपया 1,000 आणि 500 रुपया ड्रायव्हरांक 1,000 आनी एका एटेंडंटांक 500 रुपया अशें ते वाडयतलो म्हणून सो हे जे आसा जो विशय आसा तो आनीक वाडलेलो आसा कारण गेले ते म्हाका खुबश्यो कंप्लेनी येयल्ल्यो आनी हांवें ऑलरेडी एसेंब्लीन घातलेले आसा हे जो कॉन्ट्रॅक्ट लेबर्स आमचो कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स जे आसा तेजो विशय आसा तो ऑलरेडी आमी रेजोल्युशन मांडलेलें आसा आनी ह्या बाबतींत आमकां जे आमचे लोकल जे आसा तेंच्यांनी सांगलेलें की बाल रथांक लागून पेमेंट येना आनी तेन्ना जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना आमकां कळोन येलें की एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्यानूच पयशे येना आनी तुमी आतां म्हाका जो दाखयलो कोणाक 9 म्हयने येवना कोणाक 10 म्हयने येवना कोणाक 6 म्हयने येवना कोणाक 5 म्हयने येवना आयज सरकार असो जाल्लो आसा की सरकाराक कांय पडलेलें ना दोळे बंद कान बंद नाक तोंड बंद सगळें बंद म्हटल्यार तुमी या बोवा घाला म्हटल्यार ते मुद्दम लोकांक हांगा सगळ्यांक जे हांगा सगळे बालरथाचे वर्कर्स आसा ते सगळे हांगा येया हे मुद्दम केल्ले आसा आनी एवरी टायम म्हटल्यार सगळे हेजेच न्हू बालरथाचेच न्हू सगळ्या बाबतींत तेंच जाल्लें आसा आतां शुगर केन फॅक्टरी तूं पळयता तेचेय वर्कर्स येयल्ले आसा सो सगळे हे आयज कितें जाल्लें आसा जे आमच्या लोकांक गोंयकारांक ते दामून उडोवंक सोदता सो हेज्या बाबतींत आमी हे विधानसभेन घालतले हेज्या पयलूय घातलेले आसा आनी ओवरऑल जो आमचो कॉन्ट्रॅक्ट जो स्टाफ आसा कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक घेवपाक जाय आयज बाल रथाचें कितें आसा खरें म्हटल्यार तांकां रेगुलायज करपाक जाय आसलें मात आजून पर्यंत ते रेगुलायज सोड तांकां नॉर्मल सॅलरी घालपाक शकना ही परिस्थिती जाल्ली आसा आनी असो जो आसा आयज अकाउंट्स आसा सरकाराचो हें आसा तें सेवींग म्हणून दाखयता पयशे उरले म्हणून सांगता आनी पयशे परत दिता म्हणटा अरे पयशे उरल्या नाजाल्यार इतले जे सगळे आयज जमल्या तांकां पयशे दिवपाक जाय न्हू जी सॅलरी आसा ती दिवपाक जाय आयज जो सीएम आसा तो आमचे सगळे सारकें चल्ला हें चल्ला तें चल्ला पण जो रेव्हेन्यू बजेट म्हणटा आमी जो लोकांक पयशे दिवपाचो बजेट आसा हो पयशे दिवपाचो पयलीं जावपाक जाय पेमेंट आयज व्हडले व्हडले ते इव्हेंट्स करता आयज करोडान इव्हेंट्साक पयशे मोडटा मात हे सादारण आमचे गोंयकार जे काम करता मेहनत करता सकाळी फुडें उठता ते सांज पर्यंत काम आसता तेंचें तेंकां आयज पेमेंट मेळना टायम टू टायम आनी जी सॅलरी आसा आयज हांव डिस्कशन करतालो तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की सॅलरी वाड जावपाक जाय सॅलरी हें जावपाक जाय आनी रेगुलेशन जो जॉब सेक्युरिटी आसा हो व्हेरी इम्पॉर्टंट मुद्दो आसा आयज गोंयांत प्रत्येक कडेन जॉब सेक्युरिटी हो व्हेरी इम्पॉर्टंट मुद्दो आसा आनी हो आमी निग्लेक्ट करपाकूच शकना कित्याक प्रत्येक जाणांची फॅमिली डिपेंडंट आसता आपणाचो कोणी घराचो आवय नाल्यार बापूय कोणी कामाक वयता नाल्यार तेंचेर डिपेंडन्स कोण भुरगो कोण असो कामाक वयता ते डिपेंडंट आसता आनी आयज ती डिपेंडन्सी आयज तुमी पळयता आसतले आयज कशी त्रास जाता आनी तुमकां सगळ्यांक हांगा येवचें पडलें आनी सगळे हांगा येवन स्ट्रायकाक बसल्या अशे कितलेशे कडेन आमचे स्ट्रायक जायत रावता मात जो सरकार निर्लज जाल्लो आसा सरकाराक पडलेलें ना की तुमी बसा जमनीर बसा रस्त्यार बसा खंय तरी बसा तुमी बसल्या शिवाय तुमकां कांयच मेळपाचें ना कित्याक हें सगळें तांकां दिसता आयज हें मेमोरेंडम हेज्या पयलू 30 तारखेक दिल्लें 30 तारखेक हे मेमोरेंडम दिल्लें ह्या मेमोरेंडम खरें म्हटल्यार रिप्लाय येवपाक जाल्ली खंयचेय युनियन आसा जावं खंयचेय जो आमचो एनजीओज आसा हांकां खरें म्हटल्यार रिप्लाय येवपाक जाय मात तांकां पडलेलें ना आनी जशें सांगलें 14 फावटी सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट आयज सादें अशें जाल्लें आसा जो सीएम म्हणटा की हो सरकार जो आसा तो लोकांचो सरकार गोंयकारांचो सरकार म्हणटा जेन्ना गोंयकारांचो सरकार म्हणटा तेन्ना अपॉयंटमेंट दिता म्हटल्यार तांकां मेळपाक नाकाल्लें काय जाय मेळपाक नाकाल्लें सीएम तुमकां कित्याक मेळना हो व्हडलो मुद्दो जाल्लो आसा आयज कित्याक मेळना सीएम 14 फावटी अपॉयंटमेंटाक अपील केली परत परत सीएमा कडेन मागता म्हटल्यार भीक मागलेल्या भशेन अपॉयंटमेंट मागता
आनी सीएम अपॉइंटमेंट दिना. सीएम फोटींग म्हणून आमकां मेळना न्ही. आयज हेंच जाल्लें आसा. आयज सीएम फोटिंगपणां करता. एवरी टायम तो भाशणां व्हडली दिता आनी भाशणांनी व्हडले सांगता, मात ते भाशणांचो तथ्य कांय ना. तेजो आउटकम कांयच मेळना. आनी हे सगळे कडेन दाखयल्लें आसा. आतांच आमी हांगा वचून येयल्या कला अकादमी कडेन. कला अकादमी कशी कॉलेप्स जाल्या. कला अकादमीक 59 crores हो स्पेंड केला फक्त रिनोवेशनाक लागून. तुमी चिंता, एक जो स्ट्रक्चर आसा ताका रिनोवेशन स्ट्रक्चर आसलो ताकाच रिनोवेशनाक 59 crores हें केलां आनी आयज तो पडलो सगळो. आयज कॉलेप्स जाल्लो. सो अशें जे स्ट्रक्चर बांदता आनी आयज हे इतले जे लोक आसा, इतलेशे गोंयकार आसा हांगा जमल्या फक्त एक कारणान, तो म्हणजे आपणाचें पोट. सारकें? लोक सगळे हांगा जमल्या कित्याक पोटाक लागून. आयज ह्याच पोटाक लागून आमकां समज न्याय मेळना जाल्यार फायदो कितें आसा? एवरी टायम आमी कामाक वयता, 6 म्हयने पेमेंट येयना, 7 8 म्हयने, 9 म्हयने, 10 म्हयने पेमेंट येयना, जाल्यार जगतले कशें? मातशी तरी दया आसपाक जाय. आनी हे सरकाराक ती म्हाका दिसना दया आसा कशी. आयज इतले MLA जाल्ले आसा, रुलींग पक्षान इतले MLA 33 MLAs आसा. म्हणजे एक तरी आमदाराक बाबा सीएमाक वचून सांगपाचो आनी हें करपाचें. आमी हेच्या पयलीं सांगलेलें आसा. म्हणजे हेंचो आमदार जो बीजेपीचोच आमदार, तुमी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसतले, म्हणजे ह्या बीजेपीच्या आमदारांनी वचोन सांगूंक जाय आसलें सीएमाक की बाबा हेंकां न्याय मेळोवन दिया. आमी विरोधाक आसा म्हणूनच न्हू, जे रुलिंगान आसा तेंच्यांनी सांगपाक जाय की प्रत्येक जाण प्रत्येक मतदारसंघाच्यान आसा. आनी एवरी टायम तुमी म्हणटा बीजेपी सरकार आमी सगळ्यांक न्याय मेळोवन दितलो, आमी सरकार सगळ्यांक बरें करपाक आसा. कितें बरें केलें तुमी? रडपाक 10 म्हयने, उपाशी मरपाक. आयज रेशन कार्डा वचून बंद उडयले, सगळे काबार करून सोदता. म्हटल्यार कितें चालू आसा तुमचें की लोक मरा, काबार जाया आनी पांया कडेन आमच्या या. जमने पांय धरून हात धरा, पांयां पडपाक जाय. ही परिस्थिती आसा. आयज लायटीचे बिला पोतान, टमाटाच्या पोतान सगळे वाडून दवरिल्ले आसा. म्हणून जगो नाका. ह्या गोंयांत तुमी जगपाचें ना, तुमी भीक मागपाची. हे आमच्या दारान ही परिस्थिती केल्या. आनी हेका लागून हांव तुमकां उलो मारता की हो जो लढो आयज सुरवात केल्लो आसा पळय, हो काबार जायसर हांगाच रावपाक जाय. आमी विधानसभेन आवाज करतले, हेच्या बाबतीन आमी आवाज करतले. मात हांव तुमकां सांगता की एवरी टायम ते येता, एक लेटर दिता हांगा बेश्टे लेटर की तुमी बंद करा स्ट्रायक. हे तुमकां सांगता. गेले ते फावटी सेम जाले. फ्रिडम फायटराचे जे चिल्ड्रन्स ऑफ फ्रिडम फायटर आसले तेन्नाय सेम केले. अजून पर्यंत ताका क्लियर न्याय मेळोवन दिवंक ना. आनी तुमकां उलो मारता की हो जो स्ट्रायक आसा, तुमकां जेन्ना पर्यंत न्याय म्हटल्यार जो डिमांड तुमी जो युनियनान घातला तो डिमांड जेन्ना पर्यंत मेळना हांगाच रावपाचें. आमी रावतले. हो सरकार कसो आयकना तो आमी पळोवया. आमी विधानसभेन आवाज करता, तुमी हांगा आवाज करा. ह्या ज्या गोंयकाराचो एकवट आसा, आयज हो गोंयकाराचो एकवट आसा तो असोच एकवट दवरपाचो. कित्याक हे एकवट तोडपाक खूब जाण येतले, मात सगळे आयज हांगा जमल्या. हांव तुमकां सांगपाक सोदता कित्याक आयज तुमी इतलीं वर्सां 10 वर्सां 12 वर्सां जेणे सांगलें एकटे 11 वर्सां कोणाक काम केलां ताका भायर काडलो म्हणून. म्हटल्यार चल्लां कितें? हुकुमशाही कोण हुकुमशाही करपाक येयल्लो सांगा? चल्लां कितें? दादागिरी? कोण समज उलयता ताका काडून उडोवप सगळे ताका लागून तुमी सांगता सगळे हांगा एकटे रावपाक जाय. अशें न्हू बाबा तो उलयता म्हणून ताका काडून उडयलो, हो उलयता म्हणून एक काडून उडयलो, हो उलयता म्हणून एक काडून उडयलो. एका काडून उडयता सगळे उबे रावपाक जाय. रावतले काय ना? तुम्ही समज उबे रावना नाल्यार परत अशें सगळे एक एकटे काडून उडयतले आनी फायदो ते घेतले. हे तुमकां परत सांगता. हे खूब फावटी अशें जाता की कोण उलयता ताका काडून उडयता, तुमी उलोवप ना. कित्याक उलोवप ना? तुमी मत मारपाक वचोंक ना? प्रत्येक जाण वचोंक ना मत मारपाक? गेल्या मरे. सो प्रत्येक जाणाक रायट आसा उलोवपाचो आनी आपणाचो हक मागपाचो. अशें न्हू की हो सरकार फक्त बीजेपीचो म्हणून म्हणूंक शकना. हो सरकार प्रत्येक गोंयकाराचो आसा. म्हटल्यार गोंयकार जो आसा सगळ्यांक रायट आसा कित्याक प्रत्येक जाणांक टॅक्स भरता. आयज तुमी कितेंय हाडपाक गेलो प्रत्येक जाणांक टॅक्स भरता आनी प्रत्येक जाणांक रायट आसा उलोवपाचो आनी हक मागपाचो. सो तुमकां परत एकदां सांगता, आमी आमचे वाटेनच्यान जे रेझोल्युशन आसा ते घातलेले आसा. आमचे रेझोल्युशन पयले आसा आनी ह्या रेझोल्युशनान प्रत्येक गोंयकाराचो जो आवाज आसा हो आवाज येतलो. कित्याक कितलींच वर्सां जालीं आमी खूब जाणांक खूब युनियन जावं खुबशे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आसा हांकां मेळत आसा, ते बाबडे रडत आसा. हांव तुमकां सांगूंक सोदता थोडे जाण रिटायर पासून जाले. ही परिस्थिती आसा. रिटायर जाले म्हटल्यार ते जो आपणाचो हक्क मेळपाक लागलो रावले आनी रिटायर जाले, मात तांकां हक मेळोंक ना. कोण 25 वर्सां, कोण 30 वर्सां अशें करून जगले. ही परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी ह्या सरकारान हे
मानून घेवपाक जाय की आमी अजून पर्यंत हेंचेर दुर्लक्ष केल्लो आसा आनी आमी अजून पर्यंत हेंचो सोल्युशन दिवंक ना. अशें न्हू की बाबा आमी करतले, आमी हें करता तें करता, तशें न्हू बाबा. आमी करूंक ना, हें स्विकार करपाक जाय काय नाका. सो सगळे वांगडा रावा, आमी तुमच्या वांगडा सदांच आसा. जशें मनोजान सांगलें की सगळे युनायटेड रावले आनी एक आवाज पावपाक जाय, नेटान पावपाक जाय. अशें न्हू इलेक्शना टायमार कोणूय येतलो पोटली दितलो, कोण आनी कित्याक लागून पोटली दितलो, अशें न्हू. तुमकां स्वताक लागून जगपाक, स्वताक लागून झगडपाक तुमी शिकपाक जाय, तुमी फुडें सरपाक जाय. आमी तुमच्या वांगडा आसा. तशें प्रत्येक जाणांनी हांगा फुडें सरपाक जाय आनी फुडें रावपाक जाय. ओके. आनी एक तुमकां सगळ्यांक तुमकां आनी एक सांगता गजाल की आतां फुडल्या येता ते शुक्रारा आमचें रेजोल्युशन आहा. रेजोल्युशन म्हणल्यार कितें आसता, विरेश रेजोल्युशन ते मांडटलो एसेंब्लीन. मागीर जे 38 MLA स्पीकर सोडून बाकीचे 38 जाण आहा पळय ते सगळ्यांक तेचेर उलोवपाक आनी ते पास करपाक तांकां हक्क आसता. हे रेजोल्युशन घेवपाचें, मान्य करपाचें काय भायर मारपाचें. जर वोटींग जालें जाल्यार वोटींग कोणाच्या BJP सायडीन 33 जाणां, 33 जाणां, स्पीकर सोड 32 जाणां, जाल्यार तुमकां सगळ्यांक मागता की तुमच्या MLA कडेन तुमचो कसो ना कसो कॉन्टॅक्ट आसतलो. प्रत्येकान MLA सांगपाचें, मेसेज ड्रॉप करपाची. जर पावना ताका मेसेज करपाची WhatsAppचेर की जे विरेश बोरकरान जे रेजोल्युशन कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचें घातला ताका तुमी ते रेजोल्युशन पास करून आमची सॅलरी आसा आनी आमचो जो जॉब आसा तो सेक्युअर करपाक हेल्प करपाची आनी तुमी ते सायडीन वोट करपाचें म्हणून तुमी सांगपाचें. कित्याक जाणा फाल्यां तेंच्यांनी म्हणपाक जायना की आमकां सांगोकूच ना म्हणून. आमी हेंच्या कडेन वयचे ना, हेंच्या दारां आमी वयचे ना. कित्याक हेंचो रायट आसा सरकार ना जाल्यार आमकां हक्क दिवपाक. तुमी कित्याक सांगा तुमी वोट मारल्यात. MLA सगळ्यांचो, तुमी कोणाकूय वोट मारू, MLA तुमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून गेला. सो तुमच्या ते 32 MLA आनी बाकीचे ऑपोजिशन आहे सगळ्या MLAंनी हे रेजोल्युशन पास करपाक जाय. आमकां लागून घालूंक ना, फाल्यां आमचो फॅमिलीचो मेंबर कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो जावपाक जाय म्हणून घालूंक ना. सगळ्याक गोंयचे जे भुरगे आयज कॉन्ट्रॅक्टाचे त्रास काडटा तेंचें जीवन बाबा परत सुरळीत जावपाक जाय, सेक्युअर जावपाक जाय, फुडें तेंच्या भुरग्यांचें भविश्य सारकें जावपाक जाय म्हणून हें घातलां. सो तुमी सगळ्यांनी आयजूच MLAक फोन करपाचो नाल्यार मेसेज करपाची. सगळ्यांनी MLA म्हणजे एक लक्षांत दवरा, MLA म्हणल्यार राजा न्हू व्हडलो. भियो नाका ताका फोन मारपाक आनी हें करपाक, मत मारपाक होच दारार येता तुमच्या. वाड आसूं नाका आसूं, चिखलांच्यान पावसांच्यान खंयच्यान जग मारीत येता, गटारांच्यान जाल्यार गटारांच्यान येता पूण येता. सो ह्या MLAक फोन मारा, सांगा आनी आमकां हें रेजोल्युशन पास जाल्लें. आनी हांव हे लायव्ह पळयता आसतले, खुबशे जाण मिनिस्टरूय तेंचे चमचेय पळयता आसतले. तुमकां सांगता हे लोकांचे हाल तुमकां जर कळना जाल्यार तुमकां राज्य करपाचें, रूल करपाचो हक्क ना. एवरी टायम गोंयकारांक तुमी हांगा रडयतात, एवरी सिंगल टायम. प्रत्येक गोंयकाराक आयज जे कितें उरलां, तुमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे असले तेंचे सुद्धा तुम्ही काढून घेतले आणि तुम्ही सांगतात आम्ही नारी शक्ती करता, स्त्री शक्ती करता, बायलांक वयर काडटा, स्वयंपूर्ण गोंय करता. शेतां पाड घातली, कामगारांची पाड घातली, बायलांची पाड घातली आणि तुम्ही स्वयंपूर्ण करता. कसले आनी कोणाक? सो हेचें उत्तर ह्या MLAंनी आतां फुडल्या BJPच्या MLAंनी एसेंब्लीन दिवपाक जाय. आनी आमी देवा कडेन मागया की हें जें रेजोल्युशन आसा आनी ह्या जाग्याचेर जे आमकां लागून हुतात्मा जाले आनी आमकां गोंय मुक्त करून दिलें तेंच्याय कडेन मागया की हें जे फायट आसा, हो जो लढो आसा कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक रेगुलरायज करपाचो, तेंचे हक्क दिवपाचे, ह्या लढान आमकां तेंच्यांनी सगळ्यांनी साथ दिवची आनी देवान आमकां शक्ती दिवची. देव बरें करूं. थँक्यू. आज तुम्ही सगळ्यांनी आयकलां न्ही बाबांनी कितें सांगला तें. तुमच्या MLA कडेन वचपाचो मेन आतां काम आसा आनी जे शुक्राराक जे ते रेग्युलेशन जे घालतले ते सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक तुम्ही कंपल्सरी, नाल्यार आमी मोर्चा काडटले म्हणून सांगपाचें. कित्याक सगळ्या स्कुलांनी आहा, तुम्ही सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी ना हेडमास्टर पण टॉर्चर करतात. ते कशें आहा पळय, आतां पयलें आमचो हें आसा सॅलरीचो, मागीर नेक्स्ट आसा पळय जे मागीर जे त्रास आमकां पयलीं सॅलरी दिवपाची, मागीर जे कितें आहा पळय आमकां ह्या जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ जर येतले जाल्यार तेन्ना मागीर रुल्स रेग्युलेशन सगळें पडटलें. सो जेन्ना रुल्स रेग्युलेशन येतले तेन्ना कोण तुका टॉर्चर. आतां कितें आतां तूं कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा म्हणून तूं स्वता तलवार तुज्या सामकी अशी गन येतलो, गन पॉयंटाचेर तूं काम करता. म्हणजे तूं मातसो हाल्लो तूं गेलो बस. तें जावचें ना. जेन्ना रेग्युलरायज जाता तो गव्हर्मेंट स्टाफ तेंकां कसलो भंय आहा, ते रेग्युलर फाल्यां कोणूय आसूं, फाल्यां राग कोण एक तर ट्रान्सफर करतलो, काडू शकना न्हू. तो तितलो भंय उरचो ना. तो कितें आहा रुल्स रेग्युलेशन सगळें आमच्या सायडीसून आमी मांडटले. तुमी फक्त तुमच्या MLAंक पुश करा, तांकां मागा की हे रेजोल्युशनाक तुमी उबे रावन समर्थन करा. चोर काय बसो नाका थंय, बसपाक खुर्चे तापोवंक धाडूंक ना. गेल्या फावटी जेन्ना आमी खाजन जमनीचे घातले 5,000 करोड आमकां सेंटराच्यान जाय, डबल इंजीन कसले. जर हांगा तुमकां 10 करोड जर हांकां सॅलरी दिवपाक तुमकां जायना वर्साक, तर डबल इंजीन जाय कित्याक हें?
डबल इंजिन कित्याक जाय? सिंगल इंजिन आसलेले सरकारांनी लोकांक कॉन्ट्रॅक्टाचे रेग्युलरायज केले जाल्यार हांगा डबल इंजिन आसतना कित्याक जायना? आतां उदकाकूय आमी पादेशर जावन मरपाचेच आहा ते 100% आपूण एटलीस्ट बाबा आमकां पगार तरी येवन कितें तरी खावन जगता तरी मातशें तरी न्हू कळ्ळें? सो तुमी स्ट्रॉंग रावा. आमच्या सायडीनसून आमचो प्रयत्न आसतलो. विरेशान सांगला तें फूड पाडपाक भरपूर प्रयत्न जातलेली. मॅडमीकूय खबर आसतली की कशी कशी मुवमेंट आसता, ब्रेक करतात, धमक्यो दितात, हें दितात. कालूच सुरू जाली ती. काल फोन येवंक लागले. तें जातलेंच. तुमी जर वांगडा रावले आतां जशें मेळावलीच्या आंदोलनाक लोक सगळे वांगडा रावन मेळावली आंदोलन सक्सेसफूल जाल्लें तशें तुमकां करपाक जाय. इम्पॉसिबल कांय ना. जर पोर्तुगीजाक आमचे जाणटे धांवडपाक शकता जाल्यार हेंकांय जाग्यार हाडपाक आमी शकता. तेच रोगात आहा आमच्या आंगान तेच जाग्यार एक लक्षात दवरा. गोंयकार ही मेल्ली मोडी खंय जगता. आमकां आयज जर एक बिल्डींग येयली भितर फ्लॅट घेवपाक ताकद आहा, गांवांत प्लॉटिंग मारले प्लॉट घेवपाक ताकद आहा, आमच्या भुरग्यांक बऱ्या एज्युकेशनाक धाडपाक ताकद आहा, कसलीच गाडी घेवपाक गाडयेन पेट्रोल घालपाक ताकद आहा. मेल्ली मोडी खंय जगता. सो कांय ना हांगा आझाद मैदानाचेर मरपाक जाय मरया. व्हडलें कितें आहा? फुडल्या भुरग्यांचे फुडल्या पिडयेचे तरी बरें जातलें न्हू. हे हुतात्मा आमकां लागून जालें आमी जावया हुतात्मा. कितें आहा? कांय ना व्हडलें. आमी जर लाचारी जर पत्करली जाल्यार फुडली पिढी आमची भुरगीं अशीच लाचार उरतली. आमकां हेंच्या पांयाच कडेन घालून घेवचें पडटलें मिनिस्टरांच्या जॉबाक लागून. आतां पळय हे 10,000 भुरग्यांच्या जिवना कडेन हो सीएम खेळटा. एप्रेंटीस 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 म्हणून अशें दाखयला. जॉब सगळे भायल्यांक बस्तीनी तुमी सगळे जॉब दिलात आनी आमच्या गोंयकारांक सांगता तुमी एप्रेंटीस जाया म्हणून. आनी आसा तांकां तुमकां पगार दिवपाक जायना आनी तुमी तेंचेच लायफ सेट करतले. PWDन कॉन्ट्रॅक्ट, बालरथ कॉन्ट्रॅक्ट, एज्युकेशन डिपार्टमेंटान टिचरी कॉन्ट्रॅक्ट, होमगार्ड कॉन्ट्रॅक्ट, सगळेच कॉन्ट्रॅक्ट. कंपनीनी तर चिंतूच नाका. मॅडम कितले इशू घेतला आनी तिका दिश्टीन ते बावड्यांचे तेंची हालत कितें आहा. प्रत्येक विशय आमी सगळे पळयता. पूण कितें आहा फायदो कितें जर सिस्टम बदलना जाल्यार. सो कितें तरी वांगडा मेळोन करया. आमच्या सायडीनसून सपोर्ट आसा. देवाच्या नांवान फुडें वयता. ह्या हुतात्म्यांच्या नांवान आमी फुडें वयता. ते फाटीं आनी सरपाचें ना. ओके. आज आमच्या ह्या युनियनाक आमच्या लढ्याक सपोर्ट दिवपा खातीर बाब मनोज परब आनी आमचे बाब गिरेश बोरकार हांगा मुद्दम आयले. ताका लागून हांव युनियनाच्या वतीन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांचो पाठिंबो आमकां सदांच आसतलो आनी हेज्या पयलींय तांणी दिल्लो आसा. गोंया खातीर आमी गोंयकारां खातीर आमी करया कितें तरी देव बरें.